check. Page 98, G2. Balka Jesu, yo tu yo, bawa boining, sodong yo, pato kamche, kadong yo, sonsa soklo, opodlong yo. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप सायबाचे इंतेंसवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेंसवा जावन आसात, जे पासत हे मीस भेटोवंक म्हूण आमी हांगा आयल्या, ते आमी देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान तो दाखयता ती वाट चलूंक देवाची कृपा मागुया. आयच्या वाचपांनी सदांच आमचें जिवीत बदलून जिवितान देव दाखयता ती वाट चलूंक आमकां म्हूण आपयतात. तरी पूण बरेच फावट ह्या संवसारी वस्तूंचेर जेन्ना आमची नदर म्हूण पडटा, ते एके भाशेन आमकां ताणणींत म्हूण घालतात. आमच्या मनान आमच्या काळजान ज्यो चिंतना येतात ते वरवीं आमी पातकान म्हूण पडटा. भितरल्यान मागीर आमकां एक खाल्ले भाशेन म्हूण जाता, कित्याक म्हूण हांवें वायट रस्त्यार म्हूण चलता, कित्याक म्हूण म्हाका जाय आसतना पूण म्हाज्यान परतून येवंक जायना, आनी त्या पासत भिरांतीन म्हूण आमी रावता. पूण देव आपल्या मोगान आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां परतून आपले सरशी म्हूण हाडटा. आनी तेच जो हांव स्नान जाता, जो हांव आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटलो, सगळीं पातकां सोडून परतून यात, कित्याक सर्वेस्पर देव तुमकां आपयता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आयज क्रिस्त्याण्याच्या काळान भितर सरता आसतना ही दुसरी वाट जी शांतिकायेची जावन आसा, जेजू जावन आसा तो उजवाड शांतिकायेन आनी मोगान तेन आमकां आपयला. तर आतां ही वात आमी पेटोवया. आनी आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्हे उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागवेन सदांच साकवार मरी.
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आपल्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. सासणाच्या आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या पुताक आमी धांवून धांवून मेळूंक वेता. संवसारी करुण्यो आमचे वाटेर अडखळ जायना जावच्याक सर्गीचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वाटेन आमकां व्हर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या कोट्यापणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट ख्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्या देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात. सगळीं फालकी भरून येवं दी. दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडूं दी. सगळीं उंच उंच खडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगरांचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियानाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार, भिरांते विणे बोब मार. जुदाच्या नोंगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बळान सगळ्या आपल्या ताब्यांत करता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगळी चिनी ताचे फुडें वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चरयता. आपल्या हातांतली मेंढरुल्यांक उखलता. तांकां आपल्या खाक्यान मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वसताली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा
आनी दोयीन आमची सोडवून कोर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयेंतलें उपसयता आनी सोर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. साबाप, तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवून कोर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुबागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. साबाप, तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवून कोर. भाग्योंत पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणांनो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो काळाव कोत्ता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणे भासायलोल्या त्या पाडूंक काळाव करिना. तो तुमकां ससणिकायेन वागयता, कित्याक कोणाच्याच निसणटोन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदललेली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मोलोब गुणगुणान नाच जातलें. सृश्टेचे दातू उज्यान कळोन वेतले. प्रिथिवीचो आनी तातूंत आसलोल्या सोकटांचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मोलोब आकटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचे दातून लासून काडटले, तो देवाचो दीस वेगीं पावूं म्हूण आशून रावात. आनी सगल्या हे भाशेन सोंपतलें म्हणटूच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भक्तिवंत जावंक जाय. आमी नवे मोलबाची आनी नवे प्रितुमीची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. तुंय प्रमाणीकपण वसतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावा भयणांनो, तें म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेलच्याक तांगता तितले उमेदीन निश्कुलपणान आनी गुन्यांव विणे जिवंक वावरात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. उदकाराक उबी रावया. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात. ताच्यो वाटो नीत करात आनी आख्खे मनशाकूल देवाचें तारण पळयतलें. Sorvesporak suy, Sorvesporak suy, Sorvesporak suy,
सर्वेस्पराक सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सान मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सुरू जाता अशें इजायास प्रवादाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटलों. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरण्यांत आराडटलो ताळो. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात. ताचे वाट नीट करात. तो तर पातकांचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलणेची स्नान परगटूंक आयलोलो, जो हांव अरण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुदेवांचो प्रांत आनी जेरुसलेमांतल्यो सगळ्यो लोक भायर सरून ताचेशी वेतल्यो आनी आपली पातकां सांगून जॉर्डन नदीन ताचे हातांतले ते स्नान घेतले. जो हांव उंटाचे लोवानांतली आंगोस्त न्हेसतलो आनी तोळ आनी रानवटी म्होंव खावन जियेतलो. भाशण करतना ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान म्हजेवून बळवून एकलो येता. सोरपोट पडून ताची वाणेंची वाड सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आमचें जिवीत बदलून परतून सर्वेस्पर देवा सरशी येवंक म्हूण आमकां आपयतात. आमी जेन्ना आमच्या जिवितान प्रवास जर्नी म्हूण करूंक भायर सरता, आतांच्या काळान जर आमकां वाट नकोय तर आमी GPS म्हूण लायता आनी ते GPS डिरेक्शन वरवीं आमी ती वाट सोदीत म्हूण वेता. पूण GPS केन्नाच आमकां एग्जॅक्ट लोकेशन दाखयता तर खरें, पूण वाटेर कितें अडचण आसा, फुडें कितें येवपाचें आसा तें केन्नाच दाखयना. केन्ना केन्ना आमी GPS लायता आनी एके सुवातेर पावता आनी फुडें वाटूच ना, कित्याक थंय एक खोल नदी आसतली नातर कितें ना कितें वाटेक म्हूण आमकां मेळटा. तेन्ना आमी चिंतूंक म्हूण लागता कशे भाशेन फुडें म्हूण वचपाचें. अशेंच इज्रायल परजेची एके भाशेन सिच्युएशन म्हूण जावन आसली. तांकां मोजिसा वरवीं कमांडमेंट्स म्हूण मेळिल्ल्यो, आज्ञा म्हूण मेळिल्ल्यो आसल्यो, कशे भाशेन आपलें जिवीत जिवंक जाय म्हूण. पूण तरी पूण तेंच्यान तें जायना आसलें म्हूण सर्वेस्पर देवान जुवांवाक धाडलो. जेजू क्रिस्ता सवे वाट तयार करूंक आनी जेजू क्रिस्ताक आपआपल्या जिवितान घेवंक म्हूण. तो व्हडल्या आवाजान लोकांक सांगोंक म्हूण लागलो, आपलें जिवीत बदलात आनी परतून म्हूण यात. पूण तरी पूण मनशांनी एके भाशेन ताचें उतर आयकोन म्हूण घेतलें, पूण आपलें जिवीत बदलूंक ना. तेंच आमच्या जिवितान पूण घडटा. बरेच फावट आमी कुमसाराक म्हूण वेता, आमची पातकां आमी सांगता, देवाचें भोगसणें आमकां मेळटा, देवाची कृपा आशिर्वाद आमकां मेळटा, पूण तरी पूण आमी परतून त्याच पातकांनी म्हूण पडटा. एके भाशेन आयच्या जे वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आमकां सदांच कशे भाशेन आमचें जिवीत जिवंक जाय तें आमकां दिश्टी पडटा. शांतिकायेन आमच्यान जिवंक जाता, पूण तरी पूण आमी केन्ना केन्ना आमच्या जिवितान एक भिरांतशी येता. ती भिरांत कित्याक म्हूण येता? जेन्ना आमी पातकान पडटा आनी जेन्ना आमी पातकांनी पडटा आमी लिपोवन म्हूण रावता. आमी हिडनली बरेच वस्तू करता, आमकां जाणा हें करचें ना, तरी पूण आमच्या मनान आमच्या जिवितान जी फिलिंग्स जे थॉट प्रोसेस म्हूण येतात ते वरवीं आमी डिजायर्स येतात, ते वरवीं आमी फुडें म्हूण वेता, ती करण्यांनी आमी पडटा आनी मागीर आमकां एक गिल्ट फिलिंगशी येता
कित्याक म्हूण हांवें हें केलां, कित्याक म्हूण हांव देवा सरशिलो पयस गेलां. खरेंच म्हूण देव म्हाजी पातकां भोगशितलो, खरेंच तो म्हाका परतून आपणावन घेतलो आनी हेच भिरांतान आमी रावता आनी त्या वरवीं परतून येवंक आमी भियोन म्हूण रावता. पूण आयच्या वाचपांनी जेजू आमकां उडास करून म्हणून दिता. देव जावन आसा एक मोगाळ देव, तो माये मोगाचो, सदांच आपली भुरगीं बरे वाटेन वचूंक जाय म्हूण आमी पूण पळयता. जर आमचीच भुरगीं वायट नदरेन वायट दिशेन वेता, आमी तांकां शिडकायता आनी तांकां म्हणटा ह्या वाटेन वचूंक नाका आनी परतून येयात. त्याच भाशेन देव आमकां आयज उलो मारता आनी म्हणटा आपले जिवीत बदलात. तर म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना देवाचो मोग आमच्या जिवितान एक्सपिरियन्स करून त्या वरवीं शांतिकायेन हें जिवीत जिवंक आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवा, सर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्मा गर्भ सांबाळलो, आकार मोरयेतान जल्मलो, पोन्स पिलातान ताका कोस सोंसली, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका दिलो, तो मेल्ल्यान मदो देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तें जिव्यान आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सदमानता पवित्र आत्म्या, कातलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकता, पातकाचे भक्षणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आयच्या वाचपा वरवीं जे भाशेन देव आमकां आमचें जिवीत बदलून शांतिकायेन आनी मोगान फुडें सरूंक म्हूण आपयता, तर आतां आमी हांगा हाजीर जाल्या आमच्या मनांतल्यो थोड्यो मागणी जी जावन आसात त्यो आमी देवा मुखार दवरुया. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी जेजू बऱ्या गवल्याच्या पावलांनी चलून आपले पोरचेक देवाच्या दोयाल मोगाचे आनी बुजवणेचे दूत आनी गोवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. ओरोण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोण्यांतल्यान देवाक एक नीत राजमार्ग करून दवरात. आमचे सरकारी वडील सर्व धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा न्हय, पूण नीत स्वताच्या मार्गार चलून शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोडूंक तांकां जाणवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भोक्तिवंत जावंक जाय. आज नवें सेवाधर्मीक वरोस आमी सुरू करतना ह्या स्वयंभा वर्त्या जिविताचे जोरींतल्यान आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पातकावीन आनी भोक्तिवंत जावंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. म्हज्या फाटल्यान म्हजें वोन बोलवंत एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाकाणणेची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हो क्रिस्त येण्याचो काळ. देवान आमकां फावो केल्लें देणें म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळजान देवाचें उतर
आमकां आपयता. तें देवाचे नवसोरणेक आयती रावंक आनी सोम्याक घेवंक आमच्या काळजाची वाट नीत करूंक आमकां उजवाडान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडी खाला कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवाळायन आयकून घे. ही विचित सुरू जाल्ली पिडा निरंतरीकायेन येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ते बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोडून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकारांक आनी भोव करून भलायकेन अधिकारांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 35, C16. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्ये पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. दयाळा बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमचे सर गरजेंची काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडले जाले मोग तुजो आयज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखून दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळ आदितावन तुजो पूत तोच आतां काळोखान जल्मलो. देव स्वयंबान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडना नासलो. आतां आमचे सारको जालो, आमचे मदें तो दिश्टी पडलोली रचना आपणा सरशी तेन उबारली. नव्यान तिका सपूर्णायेन एकवटली. सांडोन गेल्लोली पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावयली. स्वर्गांतावन जेजू आयलो देवून तेन्ना
देखून स्वर्गदूतां आनी सगळ्या सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पळची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सर समेस्ता पासत ते वावरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओडो आमी एकाचें प्रेम पियेता. तुझे पावकी तू वैभवानी सोर, आमी तुझे मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पुर्जोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनकार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातान, त्याच जेजू तायन, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्पद्वैदार बापान, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. सर्वेस्पोर देव जेजून शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राग आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडवू नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकतां तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरून दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दियात देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी सौम्या तुमचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या काजूतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कम्युनियन घेवंक प्रार्थन म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तून परूस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तयारी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका आमेन Page 54, D13. तुका
Jesus, Sondora, Podulo Porcara, Surya Mor Pozoli, Moan Motsor Roche, Bokshi Toki Somes, Odu Amka Gurmes, Zatote Moikama, Sasna Sokti Sorkar, Bokshi Toki Somes, Odu Amka Gurmes, Zatote Moikama, Sasna Sokti Sorkar. Jesus Purya Gavya, Jesus Swadekala, Sorgita Tyuduloi, Sodok Mahaka, Bailoi, Poloi Hati Shili, Tokatsu Kongeli, Tuji Dai Warmaka, Boy Sorong Sor Naga, Poloi Hati Shili, Tokatsu Kongeli, Tuji Dai Warmaka, Boy Sorong Sor Naga. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक प्रसन्नांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणविकायेन मोल करूंक आनी स्वर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉन आनी फादर जस्टिनाक तांणी मीस भेटयल्या आनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे जे आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांकूय आनी कोयराक हे आमचे
लायव्ह टॅलिकास्ट कोत्तात तांकांय आनी तुमकां सगळ्या जाणांक कित्याक तुमी व्हडे खुशेन आयज हांगसर मिसाक आयिल्ले आसा. कोण म्हाका म्हणो कितल्या तेंपान हांव हांगसर बसलिकेंत येता, कितलें बरें दिसता. हेच भाशेन जेरुसलक वेताना तांकां तशेंच दिसतालें, एक आनंद तांच्या काळजांत आसतालो. आनी हांगसर आमी भगवान फ्रांसीस शेवेराक मेळोंक येता म्हणून आमकां अदीक आनंद मेळटा. तर आयज आमी हे भाशेन मिसान दवरलेले आसा 7 आनी 8. सांगे आमी लायव्ह दाखयता, कोणाक घेना, फुडें मागीर आमी पळयतले. पूण आतां आमी सुरू करूंक ना सांगेचें मिसां करच्याक. पूण उमांक मागीर 9 ते 5 पर्यंत आसा सदांच. तर थोडे जाण म्हणटात की केन्ना पर्यंत उमा आसतलो, सदांच उमा आसा. उमा आमी बंद करिना. पूण तुमी जाणत, तुमी आयकल्लें की सायबाची कूड आमी हांगसरूच दवरतले. पूण कॅस्केट 1637 ह्या वर्सा ती घडून आयली. त्याचेर आमी कांयच काम करूंक ना. ती आतां कोसमेलेली आसा, सगळें सारकें ना तिचें. तें तर आमी दुरुस्त करिना, सगळें पडटलें. केन्नाच हांवें आवाज केल्लो, कित्याक लागून हांवें तें सगळें इतालियाचें आहा तें. म्हणटच म्हज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें, फादर तूं एकटो कर नाकाय तें, तुवें तांकां हाडूंक जाय. हे सगल्यो वस्तू ASIच्या हातांत आसात, पूण ते कांय करनासलेले. म्हणटच हांवें म्हणलें बरें तांकां हाडया स्पेशलिस्टांक. तांकां हाडले. आतां 2, 4, 5 वर्सां जालीं दिसता. आनी ताणें म्हाका सांगलें कितें कितें करूंक जाय पळय तें, आनी तें करूंक येतले. फकत तांकां थिंचोत्तान हाडूंक आनी व्हरोंक आमची म्हणून हितून खर्च आमी करूंक जाय. ती एक कंपनीन आमकां मदत केली. तांकां हाडली. ताणें आमकां सांगलें कितें कितें करूंक जाय पळय तें. ती वर्साच्या वर्सा येवन साफ कोत्तेली म्हणून सांगलें. पूण ती कॅस्केट जंयसर आमी सायबाक दवरता ताची कूड, ती भायले पळय आसा ती कॅस्केट, ती म्हण लागले इतालियाक धाडात. आमी थंयसर एका वर्सान सारकी एकदम आसा पळय तशी करून आनी कितें ना पळय तें सगळें घालून त्या प्रमाणे एकदम वेवस्थीत करून तुमकां आमी परतून धाडटा. सगळी बंदोबस्त जाल्ली धाडपाक. पूण ASIच्याच लोकांनी आमकांच सांगलें, ताणींच तो फुडाकार घेतलेलो म्हजे उद्देशी, पूण ताणींच मागीर सांगलें नाका म्हणून. म्हणटच आतां 10 डिसेंबराचे ताचेर ते वावर कोत्तेले हांगसरूच. कोण? ASI. पूण आमी दुसऱ्या स्पेशलिस्टांक आपयलेले आसा. ही बंदोबस्त हांव इतलो वेळ कोत्तालो, तुमकां हांवें सांगून नासलें, पूण आयज हांव तुमकां सांगूंक लागलां. ती आमी तांकांच सांगतल्यांक सकयल काडत म्हणून. सायबाची कूड आमी थंयसरूच दवरतले वयरूच. आनी एक थंयसर फ्रेम आसा, ते फ्रेमीन धरून वयर दवरतले आमी. पूण कॅस्केट काडून हांगसर त्याची दुरुस्ती कोत्तले हांव. ह्या वर्सा आमी चिंतलेलें तुमकां हांगसर लोक पळय येता तो आमच्या YouTube चॅनलाचेर दाखोवच्याक. तें घडोंक ना, कित्याक मातशी टॅक्निकल डिफिकल्टी आसलेली आनी ताका लागून जावंक नासलेली. पूण मागीर आमी तुमकां कितें चलता तें दाखयतले हांव. तुमच्यान पळोवंक जाता कशे भाशेन ते कोत्तात काम वावर. सगळ्या संवसाराक पळोवंक जाय, कित्याक ती कॅस्केट पळय आहा एकदम मोलाची ती, आनी ते जाणत. म्हणटच ती बरे भाशेन करूंक जाय. जेन्ना घडोवन आयली तेन्ना आमच्या गोंयकारांनी जे हे आसात, गोल्ड स्मीथ आसात आनी सिल्वर स्मीथ आसात, ताणीन ती केल्ली तांचे बरोबर, पुर्तुगेजां बरोबर तेन्ना ती घडोवन हाडलेली आहे. म्हणून ती मागीर हांगसर तुमकां सगळ्या जाणांक ताची सगळी म्हायती मेळत आसतली कशे भाशेन कोत्ता पळय तें. ताणें म्हाका आदीं ताचेर आनी एक कुडको आसा, तो आदीं 2 कुडके आसात ताचे भितरल्यान. सिल्वर आसा, सो तें आसा सिल्वर. मागीर भितरल्यान ताका 2 कुडके लुकटां आसा आनी मागीर लांकूड आसा. तें कशे भाशेन कितें करूंक जाय तें आदींच ताणें म्हाका दाखयल्लें. तें सगळें आमी निवडलेलें आसा, बरें पळय तें आमी घेतलेलें आसा. इंडियन फॅब्रीक पूण एकदम उत्तम तरेचें. तर सगळें आमी तुमकां दाखयतलें मागीर. म्हणटच मातशें सारकें आयकात, कित्याचें कितें आयको नाका. पाटी हांव तुमकां सारकें स्पश्ट सांगतालो. ताची फकत कॅस्केट आमी भायर धाडटल्या म्हणून. ती कॅस्केट आमी धाडनात,
ती हांगसरूच दवरता आनी हांगसरूच दुरुस्त करतली आमी हांगसरूच सगळे बंदोबस्त हांगसर केलेले आहा 10 स्टार्ट जाता तर हें जाणा जायात कूड ताचे वयरूच दवरतले आमी दुसरे हातून फ्रेमीन घालून ती भायर फ्रेम पळय आसा ती इतालियाक थान हाडलेली आनी मागीर ते पळय ग्लास हें आसा ताची केस ती बी इतालियाक थान हाडलेली म्हणून तातूंत तो आसा आतां सायब आसा ती आमी वयरूच दवरतले हांव हें स्पश्ट जालें की ना तुमकां मागीर फुडल्या आयतारा दिसतान आमी मिसां आदले भाशेन दवरतले हांव 10:15 इंग्लीश भाशेन मीस 9:15 8 आनी म्हाका दिसता 7 आमी दवरतले हांव कित्याक लोकांक हांगसर येवंक जाय सगल्या लोकांक हांगसर बरोवंक जायना कित्याक कोविडाक लागून तुमची काळजी घेवच्याक म्हाका कांय ना पूण तुमची काळजी घेवच्याक म्हाका ते म्हणून तो नेम पाळचे पडटात आतां आमकां 200 लोकांक परवानगी दिलेली आसा म्हणटच फुडें MH गायडन्स ते तर बदलो जाल्यार मागीर आमी बदलतले पूण पळय आतां हें अंतर दवरलेलो आसा आनिकूय जागे आसात ते आमच्यान बरोवंक जाता म्हणटच फुडलें आमी तुमकां एका वॉट्सॅपाचेरूय तुमच्यान बुकींग करूंक जातलें ही बंदोबस्त आतां चालू आसा अजून जावंक ना पूण ह्या सुमारान तें सगळें तयार करून तुमच्यान वॉट्सॅपाचेरूच बुकींग करूंक जातलें कितलीं सिटां आसात त्या प्रमाणे सगळें जातलें तर हे भाशेन आमी फुडें करतले हांव ह्या सुमानांत 2 मिसां आसतलीं 7 आनी 8 बुकींग करूंक जाय आनी थोडी पर्मनंट आसतली ते पर्मनंट लिस्ट वेगळें येतात ती बुकींग करून आनी मागीर कोण बेश्टीच येतात पळय ती ते भाशेन हें सगळें लिस्ट आमकां करूंक जाय आनी तुमी तें पाळटात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमचो नंबर तुमी जाणात आतां सगळे जाण आमचो नंबर जाणात 9075212942 एकदम तुमकां येतलो तो नॉट व्हेरी डिफिकल्ट 9075212942 देव बरें करूं म्हणटा सगल्या जाणांक आतां बागयोन फ्रांसीस शावेराचें मागणें घेवया बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा आमेन आनी एक थोडे म्हायती दिवंक जाय सायबाचें कॉपेल ते सायडीन गेले म्हणटच तें दुरुस्त करून काडलेलें आसा पूण सगळें थापटीप जावंक ना ताका लागून ह्या म्हयन्यांत आयज सोयेर आमी थंयसर मीस कोत्ताले आयज जावचें ना कित्याक तें सगळें थाऱ्यार हाडूंक जाय मागीर फुडल्या म्हयन्यांत म्हणजे जानेवारींतल्यान नव्या वर्सांतल्यान आमी स्टार्ट करुया ओके थँक्यू सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येत जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार पेज 106 G16